नमस्कार. जशें तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान जें आसा ग्रीन एनवायरनमेंट हें फक्त आमकां गोंयानूच मेळूंक शकता. आनी आयज जर आमी सावथ गोवान पळयलें जाल्यार मोस्टली कासावले जी एक एरिया आसा इट इज लायक एवरग्रीन. सीन म्हाका दिसता आमी भुरगेपणांतल्यान पळयता तेंच आसा कशें दिसता म्हाका. अजून कांयच फरक असो पडना. हिरवगार, व्हेरी ग्रीन एज एवर. आनी आमी आज जेन्ना कासावले आसा, कासावले जशें एनवायरमेंट आहा तशेंच कांय लोक अशे आसात जे एवरग्रीन आसा. एज इज जस्ट अ नंबर फॉर देम. आनी दर वर्सा म्हजें नशीब बरें की हांव हांगा येता आनी तांकां खास आयच्या दिसा विश करता. फाटल्या वर्सा आयल्लो आमचे आयचे मानेस्त आयचे दिसाचे जे जांचो आज वाडदीस आहा ते म्हजे गेस्ट बाब राखीजिनो सर. तुमकां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब परबी. गेल्या वर्सा हांव आयल्लो तुमकां विश करपा खातीर खासा आनी आज परत ह्या दिसा तुमकां विश करूंक आयला. एज आय सेड, एज इज जस्ट अ नंबर. तुमी आज 77th बर्थडे मनयता तुमचो. आणि तुम्ही जर तुमचे केस काळे आणि दाढी काळी जाल्यार आय थिंक यू आर द सेम एज वॉट आय सॉ इन युअर लास्ट पिक्चर्स. तुमकां परत एकदा परबी. हांगा येवपाचें खास कारण अशें की यू आर वन ऑफ अ पर्सन हू इज, म्हाका दिसता जेच्या मनान कांयच नासतना जो लोकां खातीर सोशल वर्क करता. मोर दॅन एनीथींग यू आर अ सोशल वर्कर. म्हाका दिसता तुमकां जे जाणटा ते एज अ सोशल वर्कर म्हूण जाणटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी जे ग्रीन एनवायरमेंट आहा तेज्या भाशेन ग्रीन रावपा खातीर कितें करतात? पयले सुवातेक हांव आमच्या हायर पावराक देवा आर्गां दिता की म्हाका ही 77 इयर्स फाव केली देखून. आनी फाव केली तेज बराबर भलाकेनूय म्हाका बरो दवरलो. म्हणजे मायंडानूय म्हाका बरें बरें कितें तें चिंतपा मेळ्ळें. आनी तुमचे प्रुडंट मिडियाचे हांव अभिमान हें करता कित्याक एवरी इयर तुमी म्हाका ह्या म्हज्या जाणटेपणाक म्हाका भेट दिवपाक येता देखून. आतां तुवें ग्रिनरीचेर उलयलां तेन्ना आमची जाणटी तेंच्या बराबर हांव म्हजी ग्रॅनी तेंच्या बराबर शेतां वयतालो. ती शेत रोयतालीं, ती म्हाका वतालीं. आनी म्हाका आमचो वेलसांवचो सोबीत गांव, आतां आमी आहाय ते आतां कांसावली आहाय, बट म्हजो खाशा गांव वेलसांव पाली. आनी ह्या सोबीत गांवांत न्हू म्हाका ग्रिनरी सदां दवरूंक जाय. आनी हांव जसो वाडोता यूथ जालो, हांवें सोशल काम करपा लागलो तेन्ना म्हाका बरे NGOs मेळ्ळे. NGOs जे मोगी आमचे गांवचे ते झाडां रोयताले आनी कितें तेंकोच हांव जायते शिकलो. आनी मागीर हांव जायते नॉलेज मेळ्ळी. 2 फावटी 5 जालो. सो तितूंय म्हाका जायतें काम करपा मेळ्ळें. आनी म्हाका लोकांन एक शेतकारांचो प्रेसिडेंट म्हूण इलेक्ट केलो. आनी तसो हांव एक्स एटर्नी कोमदादीचोय, पाली कोमदादीचो. सो हितून म्हाका जायते म्हायती मेळपा लागली. एक ऑफिसां वयता आनी कोणा मेळटा, एग्रीकल्चर मिनिस्टरां मेळटा, MLAंक मेळटा, गव्हर्मेंटा मेळटा. आनी ते जे म्हाका ग्रिनरी हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, दुसरे NGO कडेन जायतीं झाडां रोवपा भुरग्यांक घेवन हांवें काम कॉमेस केलें. आनी हीच म्हाका आज ग्रिनरी मुगे वेलसांव दोनी सायडी वयताय तेन्ना दिश्टी पडटा. जी शेतां कितलीं वर्सां रोय नासले लोक पडीत आसली ती आसली, ती हांवें युथाक इस्कलाच्या इन्फंट जिजस इस्कलाच्या भुरग्यांक कोरतालीं भुरग्यांक व्हरोन तांकां दाखयली कशें आमचे आदले लोक शेतां घाताले हें कोताले. आनी तांच्या प्रिंसिपलांनी हेडमास्टरांनी म्हाका एलाव केलो भुरग्यांक व्हरपाक. सो हें कोतोगूच न्हू एक बरो आवाज जालो आमचे ही ग्रिनरी सांबाळपाक. आनी जेन्ना आज हांव एक डेवेलॉपर, आमकां अशें आहा की आमकां एक फावटी झाड कातरपा पडटा कितें कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार. पूण आमकां फॉरेस्टा रुल्स आहा. एक झाडां हाडल्यान आमी आनी 10 झाडां लावपा जाय. अच्छा. तें हांव कोता. कातोले पयशे बोले ना, बट हांव झाडां जावपाकूच जाय तें हांव पोतून लायता. करेक्ट. सो हेजेर मुगेलें हें कार्य आज सोशल वर्क असो तो लोकांक दिश्टी पडटा. एक मेन प्रश्न असो आहा की तुम्ही जशें आमी तुमकां म्हणलें की एवरग्रीन कशें आहा तुमी तशें. सो खोशी रावपाक, मनशान खोशी रावपाक कितें गरज, कसली गरज, कितें कितें करचें पडटा? मनशान खोशी रावपाक मनशाचें मन साफ आसपा जाय.
दुसऱ्याचे नाटकाय, दुसऱ्याची जेलसी. आतां फॉर एग्जाम्पल वेलसांव हांव बोटांचे दाखयता, हांव 10 बोट दाखयना, 5 बोट आहाय. केन्ना म्हजे तुमचे मिडियांतल्यान कितें तरी येयले तर जायते जाण कॉमेंट्स घाताय, हे जाणटेले कित्याक करपा जाय, हो सोशल वर्कर केसोलो. सो हांव म्हाका सोशल वर्कर म्हणून म्हाका टायटल दिले, ते टायटल हांवें तुमकां दाखयले, जे म्हाका हुंय म्हाका सोशल ऑर्गनायझेशन जाला, रेकॉग्नायज केला. बरोबर, हांवें मुगे पयशे दिवन घेयल ना. आनी आज सांगपा म्हणलें जाल्यार काल 1 तारखेर म्हाका आनी वचो फेलिस्टेशन केला, एवॉर्ड दिला पत्रकार लेखक. तांकां म्हाका कांय संबंध दिवून नासलो. हांव तेंच्या प्रेसिडेंटाक आनी तेंच्या कमिटी काळजंतान देव बरें कर म्हणटा. म्हज्या साद्या मनशाक ते एक्सेप्ट केला एज अ सोशल वर्कर मुरमुगांव तालुका. करेक्ट. सोशल वर्क म्हणलो की खुबशे सेक्टर्स येता. ते मागीर फार्मींग जशें तुमी म्हणलें, फार्मींग जावं, एज्युकेशन जावं, जाल्यार फार्मिंगान तुमी जशें म्हणलें, तुमी म्हाका दिसता खासा फार्मींग परत जिवीत करचें हेच्या खातीर खूब तुमी वावरल्यात. आनी हे करता आसतना तुमी जशें म्हणलें क्रिटिसिजम जाता, सो तुमी हे क्रिटिसिजमाचेर कितकें लक्ष दिता, ताका कितकें तुमी व्हॅल्यू दिता? आतां क्रिटिसिजमाचे व्हॅल्यू दिवपाक क्रिटिसिजम कोण कोता तें आहा, ज्या मनशाक कितलो व्हॅल्यू आहा क्रिटिसिजम कोत तेका, खरें, तेजेर आहा. आतां जो मनीस तेका कांय सोजमना हाली तो उलयता, दॅट इज नॉट ए क्रिटिसिजम. तेका पयले माहिती आसपा जाय, तेणें तें काम केलां, सोशल वेलसांव कितें केलां. सो तें क्रिटिसिजम, तेसल्या मनशान क्रिटिसिजम केलें जाल्यार तो म्हाका इफेक्ट जाता. आनी म्हाका दिसता हो म्हज्याहून बरो मनीस म्हजें क्रिटिसिजम कोता, आय विल एक्सेप्ट, आनी हांव तेका आनी शिकोवंक सोदिता. बरोबर. पूण जेन्ना हे सादे मनीस क्रिटिसिजम कोता तांकां व्हॅल्यू ना, सो तेंचें क्रिटिसिजम म्हाका लागना. आनी जशें तुवें म्हणलां तें मन साफ आसपा जाय, तेजेर हांव सांगूंक सोदतां कितें. आज हांव पयलो देवाक प्रेयर कोता, पयलो दीस म्हाका आज खुशालकायेन दिलो, आनी हेजेर म्हाका म्हजें मन मायंड हांव साफ दवरतां आनी हांव बरे विचार कोतां. म्हाका सकाळ फुडें जायते म्हजे बरे देखणार जावं प्रिस्ट, लॉयर, डॉक्टर्स म्हाका मेसेज घाताय, आनी त्यो मेसेज चोयतकून हांव सरप्रायज जाता. इट्स अ मायंड बरें क्लीन जाता, आनी बरें दिसता, अरे अशें करूं जाय, अशें केल्यार अशें जाता. सो मायंड क्लीन करपाक म्हाका जायते मुगेले बरें देखणार आहाय. आनी हांव तांकां शिकवतां, आज पासून शिकतां. आमचे जायते जाणार आहाय, तेंचे बोगले वयता, तेंचे बोगले बसता, 1 डे एट ए टायम. सो मुगेलें जिवीत चलता. सोशल वर्कांतलो तुमचो एक मोठो वावर म्हणल्यार जो रिकॉग्नायज जाला हालींच, तो म्हणल्यार फाटीं जी महामारी आयली कोविडाची, तेन्ना म्हणजे कशें आसता, त्या काळांत दोतोरांनीच मदत केली अशी ना, खुबशे अशे आशिल्ले जाणे सेल्फलेसली हेल्प करता, तातूंतले तुमी एक. तुमचो तो वावर सांगूंक शकता? कोविडा टायमार आतां 2 वर्सां जालीं दिसता म्हाका, 3 जालीं, हांव नकळो. कोविडा वखदां कितें जालें, सगळे लोकांक घरां रावचें पडलें. बरोबर. आनी घरां रावता तेन्ना न्हू आमी घरां रावले, सगळे केले. म्हजी सून तेन्ना डिप्युटी सरपंच आसली पंचायतांत, सिल्विया डिसोजा. आनी जायते बोवाड जावपा, लोक भिवपा लागलो, तुगे घरां कोवीड जालां, तुका हात लावपाक कोण तयार ना, गोंयची तयार ना, मेलो जाल्यार तुका पुरपाक कोण ना. ह्या वेळार न्हू हांव पळयलो, असो चोयलो, आनी म्हज्यान कितें करूं जाता मुगे फॅमिली बराबर. सो हांव जायते दोतोरां मेळ्ळो, आनी चड करून डॉक्टर राजेश पाटील, आज तो हें जाला, सुप्रिंटेंडंट जाला JMCचो, तो हिंगा आसलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां इंचार्ज. आनी हांव लागशींच्यान ताका वळखतालो. सो हांव तेजे बोगले गेलो आनी ताका विचारलें, डॉक्टर म्हज्यान कितें करपा जाता मुगे गांवचे पासत, मुगे लोकां पासत. तो म्हणपा लागलो, ओन्ली यू हॅव टू मेक द अवेरनेस, लोकांक कळोवपाक आमी कशें हितूंतल्यान भायर रावपा जाता. आनी तेणें म्हाका इतलो हेल्प केलो. आनी डॉक्टर मोदू तेणी म्हाका इतलो हेल्प केलो, तुमच्या गांवांत एक अवेरनेस करया. आनी ते येयले, व्हडले व्हडले डॉक्टर येयले, आनी आमी पंचायतांक एक अवेरनेस केलो, पंचांक घेवन, डिप्युटी सरपंच मुगे सुने घेवन, आनी जायतो लोक येयलो. तेणी दाखयलें की तुमी भिनाकाय, तुमी कशें प्रिकॉशन घेवपा जाय, विथ मास्क, हँड वॉश,
आनी सगळें आनी तेणी आमकां जायते हें दिले तुगेले मास्क दिले इक्विपमेंट्स दिले हँड्स ग्लोव्स आनी अशें दिले मनीस मेलो घरा मेलो तेणें म्हाका आखें प्लास्टीक बॅग दिलें त्या मनशाक दमतो आखो त्या प्लास्टीक बॅगां घालपाक आनी बंद करपाक ते हांवें तितूंतले 5 वस्तूंचे कीट केले तयार केले आनी म्हगे पंचायत मेंबरान दिले हे तुमच्या गांवां वॉर्डां दवरय तें जालें दुसरें जेवणाचेर सगळे लोक भितर सकाळीं भुरग्यांक दूद ना ब्रेड ना आतां तें कितें कोन्न हांव दितलो हांवें फोंड्या एकल्या फोन मारलो म्हज्या फ्रेंडाक डायरी ते सप्लाय दूद सप्लाय कोताय तेका तो म्हणपा लागलो आपण तुका दूद कुट्टाळ्यान दिवपाक शकता मागीर तूं व्हर मुगे भुरग्यांक मुगे चेडा सांगिल्लें जिमाक मुगे शेजऱ्या नेबरांक सांगिल्लें बाबा आमी एक टीम करया हांव जाणटा हांव तुमच्या बरोबर खूब रावता पूण हें म्हाका करूंक जाचना मुगे गाडयांक घेयले एक तो हे पोदेर आहलो पोरना ते उणी भाजताय तेंचे बोगले गेलो आनी तांकां सांगलें की म्हाका तुमी ब्रेड भाजून दियाय हांव सकाळून 5 भुरग्यांक धाडटा तें म्हणपाक आमच्यान दिवपाक जायना तो आमी घेवन वयताय दूद आनी ब्रेड मुगे गाडयांक घालून मुगे सून मुगे चेडो मुगे गांवचे भुरगे यूथ सगळे आमी आमगे वेलसांव दिवपाक लागले सकाळी लोक भायल्यान पोती दवरूंक लागले आनी आमी तितून घालपाक लागले आनी थोडे लोक पयशे दवरूंक लागले सो हें करपाक म्हाका पयलो नंबर 1 म्हाका मिडियन सगळ्यांनी कवरेज दिली आनी हें जातकूच रोखडे वास्कू स्टार्ट जाले हे भाशेन तुम्ही इनिशिएट केलं म्हणजे स्टार्टर तुम्ही स्टार्ट केलें मागीर म्हाका कोविड वॉरियर्स म्हूण एक म्हाका फेलिसिट केलो नावेली हांवें मागलो ना पूण हें करपा न्हू इतले त्रास भोगले म्हाका पूण म्हाका इस्त्रेन मेळ्ळें डॉक्टरांचे डॉक्टर राजेश पाटील तेंचे आखे टिमीचे कित्याक ती म्हाका एवरी सॅटरडे हांव हितू वयतालो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हजे कोण म्हगे फ्रेंड्स म्हगे गांवचे कोण पळय जाल्यार आनी ते सिस्टरो डॉक्टर्स म्हाका सांगताले तूं भिनाका तूं कोवीड जावपाना आमी कशी साल्वा जाताय तसो ती म्हाका दाखयताली हात धुय परत हात धुय परत तूं फ्रेश जाव तोंड धुय आनी हांव तेंचे हितून न्हू आनी देवान म्हाका साल्वार केलो आनी इतले हांवें चोयले की आमचे इगोर्जेंत मरण जाताय तेन्ना गांवांत म्हज्या गांवांत न्हू आख्या गोंया भर ते पुरपाक आमचे पेदी नासले बरोबर सो हांव ज्वारी गेलो म्हाका डिप्युटी कलेक्टरान मारगांव सांगलें की तुका कितें हेल्प करूं जाता चोय तूं जाय तो हितून भोंवता कितें करूं हांव म्हण चोयता हांव ज्वारी गेलो ज्वारी ते मुस्लीम भाव आहले तेंगे कमिटी मेळ्ळो अरे म्हाका एक 4-5 जाण भुरगीं जाय तेणें म्हाका 10 भुरगीं दिले ते हाडले डिप्युटी कलेक्टराक दिले पेड करपा लागले तांकां तेंची बॉडी व्हरप तेंचे आमचे शिमतोरी फंड काडप आमचे पाद्री फंड काडटाले कळना सो तें काम केलें सो दीस इज देवान न्हू म्हाका एक कारेज दिली आनी हें सगळें जालें कित्याक मन सापारलें बरोबर आनी दीस इज ऑल विदाउट तुगेले पयशे नासतना कोणा कडेन म्हाका तुमकां तेंच विचारपालें की ही कामां नॉर्मली कोण करता जाल्यार एनजीओज सो यू आर लायक अ 1 man एनजीओ पण तरी सुद्दां एनजीओ म्हळ्ळें की तांकां फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटा एक तेको जाय पडटा सो तुमकां तो तुमी ते कशें हें केलें फेस केलें किंवा हँडल केलें हें तुका हांवें सांगलां ते भाशेन दुदा पयशे ते लोकांक ते पोतयांक घालून दवरले दुसरें म्हाका जेवणाचे थोड्यो जायत्यो वस्तू आमचे कोर्ताले MLA बाबा आंतोन वाजान हेल्प केलो ताणें दिले दुसरें हांवें अँब्युलन्स मोटर दवरले 24/7 पंचायता कडेन ते म्हाका म्हजो एकलो कांसाले एकलो फ्रेंड त्या कडेन 3 हे आहाय सॉरी अँब्युलन्स तेका हांवें मागलें एक म्हाका दी रे वेलसांव ते तो मला ड्रायव्हर तूं दवर सो तेणें म्हाका अँब्युलन्स दिलें आमच्या MLAन 25,000 तो घेवपा लागलो म्हयन्याक 25,000 म्हयन्याक आमच्या MLAन फारीक केलें कित्याक हांव व्हडलो श्रीमंत न्हू हें सगळें करपाक पूण म्हाका कसलो फंड्स येयनासलो म्हणजे मन बरें आसल्यार कोणीच तुमकां मदत करपाक कोण पूण हेल्प करता सो ते भाशेन म्हाका जाय तो फॅसिलिटी मेळ्ळी हें करपाक आनी तुका सांगपाक म्हणलें जाल्यार म्हज्या गांवचो लोकांची भिरांत पयस जाली बरोबर जे एकमेकाक टच करून नाल्यार म्हाका तो ड्रायव्हर सांगतालो सर हांव मोटर घेवन वयता पेशंटाक घालपाक एक फॅमिली येयना कोण तेका हात लायना आनी तो तेका उबारतालो गाडयांक घालतालो सर तुमी इतकी वर्सां हांगा वावुरतात
सोशली वावुरता मोर दॅन गांवांत वावरप म्हणजे एक वेगळीच गजाल आसता. कारण शहरांनी कशें आसता खंयचो वळख नासता अशें तशें आसता, पण गांवांत जेन्ना आसता तेन्ना एक फॅमिली कशी आसता, एक कुटुंब कशें आसता. सो इतकी वर्सां म्हणजे ऑलमोस्ट 75 किंवा 70 वर्सां तरी आमी, कारण पयलीं एक 7-10 वर्सां तुमी भुरगे आसले म्हणा. कितको फरक जाणवला म्हणजे हांगा तरी तुमच्या वेलसांव किंवा कांसावलेन? सो वेलसांव पयले सुवातेर हांव म्हजे डिसोजा फॅमिलीचें सांगता. सो आमी 7 जाण भाव, एकटी भयण. सो इतल्यांकूय एकवटान दवरपाक इट्स नॉट सो इजी. बरोबर, कितें तरी कांसफूस जाता. पूण आज म्हाका अभिमान भोगता की आमची डिसोजा फॅमिली ती भायरी आहा, गोंय आहा, ती युनायटेड आहा. हे युनायटेड दाखोवपाक म्हजी जाणटी, पूण तें आज म्हाका दुसरे कडेन दिसना. पयलीं आमची जाणटी कितें करताली, आमचे कोणू येयली जाल्यार आनी घरां कांय ना जाल्यार दुसऱ्यांगे वचोन हाडटाली, बरे कडेन घेवप, घरा कडेन घेवन येताली, आमकां दिताली, आमकां धाडटाली. आनी थिंग वचोन एक साकर हाड रे, आज चाय साकर ना, आमी तें कोताले आनी कितें हें सगळें दिश्ट पडटालें. तें मुगेलें जालेलें तुमचें तें. तें मुगेलें मोना येता. कित्याक हांवें तुका सांगलां ते भाशेन आतां 37 इयर्स जाली, हांव सोबर आहा, माय मायंड इज क्लीन. त्या टायमा हांव पितालो, ओके, तेज पयलो तेन्ना म्हाका हें सगळें अशें येयनासलें. बट टुडे माय मायंड इज क्लीन. सो म्हाका बऱ्यो वस्तू कितें त्यो म्हाका कोटाय, सजमता. आतां तुका हांवें म्हणलां ते भाशेन पयलींचे आनी आतांचे काळ डिफरंट. एनिमिनिटी जाल्या चड एकमेकाचेर न्हू दुस्मानकाय. आतां तूं पळयलो जाल्यार प्रत्येक मनशाच्या घरा कडेन कंपाऊंड वॉल आनी भितर घर. आतां दुसऱ्याची तरी गाडी येयली तर हुच्यान येतली. एवरीवेर तूं चोय, हांव म्हणा कंपाऊंड वॉल कोर, बट मनशाक रस्तो दवर, सगळ्यांक वाज गाडयो आहाय. आतां तूं तर पळयलो मुगे घरा कडेन म्हज्यान कंपाऊंड वॉल मारपा जाता, हांवें कंपाऊंड वॉल मारना. कित्याक मारना? आज मुगे घरा कडेन मुगे भावागे घर आहाय, मुगे शेजऱ्यांगे घर आहाय, थिंग तर हांवें कंपाऊंड वॉल घायले, थिंगा गाडयो टर्न मारपा जावपाना. सो मुगे गार्डन कितें आहा तो म्हाका जाय थिंगा गायला, पूण हेर कडेन हांवें ओपन दवरला. आनी मुगे भावान तेंका हांवें सांगलां थिंग घाना काय, आनी त्या घाताय जाल्यार देखून स्पेस सोडूंक लायल्या. पूण आज देखून न्हू मुगे सगळी फॅमिली न्हू हांव तेंकां देव बरें कर म्हणटा, कितें ती म्हाका रिस्पेक्ट दिताय. आज डिसोजा फॅमिली जी आहा ती हांवें कितें तर सांगिल्लें आयकता. भायरूय आहाय ती, एब्रॉडूय आहाय ती, गोंय आहाय ती. म्हणजे हें डिस्प्यूट हे भाशेन आमी सॉल्व कोताय. आनी तेंच हांव लोकांक सांगूंक सोदीत कितें, आज जालां तें कितें दुस्मानकाय, राग, हांव तेका दाखयतलो, हांव तेका दाखयतलो. बरोबर. सो तें घेवन आमी वयतले खूंय. लास्टाक तर हांव मेलो, म्हाका तोच लेबर जाय, म्हाका शिमतरी व्हरपाक. आनी हांव कोणाचेर वायटूय उलोवपाक सोदना. सो देर हॅव बीन हायज अँड लोज, म्हणजे प्रत्येकाच्या लायफान एक खंय तरी हाय आसा, लो आसा, दुखाची गजाली आहा. सो अश्यो खंयच्यो गजाली आसा काय की तुमकां यू वूड लायक टू सांगूंक शकता की याद करूंक सोदता? दुखाच्यो गजाली म्हणचे कितें आहा, जो श्रीमंत आहा तेका आपल्याचें दूख दिसना आसत. पूण जेन्ना म्हजो सारको एक सादो मनीस आहा आनी तो साद्या मनशा बरोबर भोंवता, तेका हें सगळें अडचण्यो दिसती पडटा, सजमण घेता. आतां म्हाका दिसती पडटा कितें तें कोण. आतां म्हजें एक ऑफिस आसलें, म्हगे ऑफिसा कडेन एकली बायल आपल्याच्या भुरग्याक 4-5 वर्सां 10 वर्सां कितें भुरग्याक घेवन बायलान न्हिदताली म्हगे ऑफिसा बायलान. ते घर ना कांय ना, आमची मोडये वयली वेलसांची. आनी म्हाका न्हू तें चुरचूर दिसतालें. ते कितें करून हांव ऑफिसा बायलान ती रावता, न्हिदता पावसान, आनी भुरगो सेंट थॉमस इस्कॉलान शिकतालो. म्हाका चुरचूर दिसतालें. आतां हांव केसो हेल्प करतालो चिंतालो, जावं ना म्हाका कडेन. एक वर्स देखून रावली ती, आनी मागीर ती थिंगा स्विच करपा लागली, कपडे दवरपा लागली, आनी म्हगे ऑफिसान भितर सदां ती म्हाका लॉस दिसपा लागली. हांव एक दीस घरा येयलो आनी हांवें सांगलें हांव ती धांडायतलो, हांव भायर मारतलो. पुलिशे फोन केलो, एक मन हुंय सोड्याय मू, आनी बरें दिसना जालें तें धटी. पूण म्हगे घरचे म्हणपा लागले, अरे हो मंथ डिसेंबर आमचो क्रिसमस डे आनी तूं ते भायर घाता. म्हणजे ऑफिसान बायलां रावताली. करेक्ट. सो हांवें एक NGO पुलिशे फोन केलो. पुलिशेन म्हाका एक NGO पणजे नंबर दिलो. हांव तुका सांगता तें चेवड म्हाका नांव उगडासना. सो तें रातीको 7 वरांचेर येयलें, तूं राव म्हणपा लागलो थिंगा.
हांव रायलो ताणें म्हाका सांगलें एक NOC घे पंचायताची MLAची तें कोण ना आनी तेणी ताका काबेलोसी ते प्रोविडंट थिंगा तांकां व्हरोन घातलें. ओके. आनी तुका सांगोंक तेंचे सगळे खबर मेळटकूच आमी कोणाचे न्यूज करूं ना कित्याक तांकां तेंची एनोमिटी ब्रेक करपाक म्हाका नाका. आनी तो भुरगो युथ तो थिंगा घातकूच तेंचे इस्कला ते काबिलोसीसून ताका मोटरसायकलान थिंगा कांसावली हाडटाले आनी वताले. जेन्ना तेंगे टिचरी कळ्ळें तेन्ना म्हाका आपयन येयलो, तूं कितें करून केलें काय म्हणून. हांवें सांगलें मनशां मन साफ आसपा जाय आनी दिस आर आय एम मिक्सिंग विथ NGOs. आनी ती सरप्रायज जाली. आनी 8 दीस जाले तो भुरगो आज 22 जाला. ओके. कॉलेजीक आयले तेणी आनी तेणी ते कडेन उपकार मागला की नाव आय एम मॅच्युर्ड, आय वॉन्ट टू कम आउट आनी आपल्या कामा वचून खंय आपल्या पोट भरपाक जाय. सो ताका कोणें मागीर पुलिसेन म्हाका आपयन वयलो आनी ते तेंचे इन्चार्ज येयले. तेणी पुलिसेको ताका हँड ओवर केलो आनी ताका बरोवन गेले तूं आपण आपल्याच्या कुशेन वयता. ताका कोणें जुवारी रावता त्या मनशान आपल्याक दवरला आनी थिंगा इंडस्ट्रीन कामां घातला. सो दीस इज ही एक व्हडली मिलाग म्हाका दिसता त्या भुरग्याची. पण इनडायरेक्टली तुमच्या हातान घडली ती अशी म्हणून जाता. तशेंच कितें जाता हांव जायते कडेन न्हू हितून वयता. आतां वेर्ना आहा तांकां थिंगा ओल्ड एज होम, दॅट आय डोंट से दॅट ओल्ड एज होम, पूण ते कोण नाहलोल्यांक असले हांव विजीट करता. तांकां कितें करता पुलीस कितें करता अशें करून रस्त्यार कोण आहा गव्हर्मेंट कोण ना न्हू गव्हर्मेंट करता पूण आमच्या सारक्यान तांकां हेल्प करपाक जाय. सो ते कोणूय तर रस्त्यार पडलो आहाय आनी तांकां कोण ना तर पंचायतान तर लेटर दिलें ते व्हरून ताका चिंत घाताय आनी ते रावताय. हांवें चोयलें आमच्या गांवचे देखून चिंत आसले. हांवें केन्ना चोवूं ना पूण हांव गेलो एक आहा मनीस 3 वर्सां जालो सुसेगाद आहा. इज हॅपी म्हणजे थिंग कांय बोन ना लॉकअप ना, तूं खुश आहा तूं थिंग राव. पूण असले कडेन भोंवपाक न्हू म्हाका खूब उमेद. ते मागीर जायते जाण आज सोर पिताय, हांव पितालो. आज रिहॅब सेंटर आहाय आनी जुना रिहॅब सेंटर आहा आनी खूंय रिहॅब सेंटर आहा. हांव भोंवता कित्याक तांकां तेंचें दूख हांव जाणा कित्याक म्हाका हांव पिता तेन्ना म्हाका कितें जातालें. सो आज आमची एक वर्ल्ड एक हें आहा संस्था आहा कळना इंटरनॅशनल संस्था आखे वर्ल्ड आहा. अच्छा. आय कॅन से टुडे आय एम ए मेंबर ऑफ इट. कळ्ळें तुका. आमी तेजें नांव सांगताय बट आय एम द फ्रेंड्स ऑफ Bill W and Dr. Bob. आज आय एम ए फ्रेंड्स ऑफ Bill W and Dr. Bob म्हणून जायत न्हू जे ते संस्थे कोण वळखता तांकां खबर कळटलें कितें तांकां कळटलें. हें करपाक हांवें म्हणलां ते भाशेन आमकां जाय तें भोंवपा पडटा आनी हेजेर आमकां कितें जाता आमकां नाव यू आर द फ्रेंड्स ऑफ यू कित्याक हे संघटनेचो. बरोबर. सो तुमी कितें कोताय आमकां फोन कोताय अरे म्हजो एक मनीस आहा मरे एका कशें हेल्प करपा जाता. सो तुमचे उद्देशीन न्हू ही मेसेज वयता प्रेस धर्मगुरू मिडिया यांचे सगळं आनी अशें आमचें काम मुखार वयता. आनीक विचारपाक जालें की तुमी इतके जाण सोशल वर्क करता, सोशल वर्क करत आयल्या, तुमगेली फामील सुद्दां राजकारणान आसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली पंचायतीन आसूं कितें आसूं, तुमी काम केलां. खेळान बीन तुमची कितें रुची आसा काय ना? हेळान म्हळ्यार मुगे कितें जाता पयले सावन म्हाका हेळां तसलें कांय येवूं ना पूण आज हांव शॉक जालो. म्हजो हांवें म्हणलां ते भाशेन हांव 2 फावटी 5 जालो इन 90s. मागीर लोक आमकां सोडना, लोक म्हणटा तुमची गरज आहा वेलसांव. सो म्हजी सोनिया बसयले एज अ लेडीज सीट तेंय जाले निवडून दिले, डिप्युटी सरपंच जाले. आतां मागीर आतां रिसेंटली चेडो पंचायतां आहा. सो पॉलिटिकल इंतू कॅरियरां आहाय बट हांव केन्ना चिंतून आमी स्पोर्ट्सां बी पावतले बट स्पोर्ट्सांत हांव हेल्प कोतालो. ओके. पूण म्हाका एक्टिविटी मुगे खेळपाक नासली. पूण जेन्ना मुगेलो ग्रँडसन मुगेलो संपलोलो चेड्याचो चेडो आयरिसाचो नेहू म्हूण डिसोजा तो कांसावली शिंकता तो ताका जायते स्पोर्ट्सां बी वताले
कोर्तालीं क्लबां खेळटालो आनी खूंय खेळटा अशें करून खेळटालो. सो तो पयर ताका एफ सी गोवा तेणी तेंचे टिमीन 20 जाणां भुरग्यांक पंजाबाक आनी खूंय वयले आनी ते वयता आसतना ते एअरपोर्टा मोपा एअरपोर्टार गेले आनी तांकां मडगांव पावयले म्हज्यान चड थिंगा वचूं जायना जालें. पूण येता आसतना तेगे कोचान म्हाका फोन केलो की आमी वी आर कमींग डावन टू एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट. हांव खुशाल जालो की हांव गेलो वेलकम करपाक इतल्या भुरग्यांक आनी हांव शॉक जालो की म्हजो नातू म्हजो ग्रँडसन हे हितून गोलकीपर पार्ट जाता आनी तेणें म्हाका सांगलें तो बरो गोलकीपर आनी हांव फ्युचर आहा म्हूण ताका. आनी जायते आमचे मिडिया येयले आनी तेणी न्हू ही कवरेज दाखयली आनी सगळ्यांनी म्हाका शाबासकी दिली की येस तूं पॉलिटिकान तुवें सोडून तूं आज स्पोर्ट्सान तुवें पावलो. हांवें सांगलें हांव स्पोर्ट्सान पावलो म्हगे फॅमिली पावल्या. सर इतकी वर्सां तुमी आतां सोशल वर्कान काम करतात जेन्ना कशें आतां सोशल वर्क म्हणलें की तुमकां फॅमिली बी अशी हें करचें पडटा निग्लेक्ट करचें पडटा कितें करचें पडटा. सो नाव टुडे वेन यू आर लायक दो यू आर इन सोशल वर्क एक थंड पिसफूल लायफ आसा फुडें कितें पळयता? फुडें म्हळ्यार कितें आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन म्हाका आज देवान 77 इयर्स दिली. 77 इयर्सूय न्हू म्हाका भलायकी दिली. हांव दोंगराचेर वयतां कितें एडे कितें जालें जाल्यार थिंग दोयऱ्यां देंवता त्या हाटी त्या पायपा लागून हॉस्पिटलांत तूं भायर सरलो त्या पायपा लागून थिंग येयलो तें डिसमेंटल जालें. सो म्हाका न्हू थोड्यो वस्तू एट दीस एज म्हाका म्हगे गांवचे खबरो आहाय. आमचो गांव व्हडले मनीस सादे मनीस न्हू. पयलो आमचो ब्लास सोजा म्हणटा तो संपलोलो जज जालो आफ्टर लिबरेशन ओके गोंयचो. आमचे जायते पाद्री व्हडले मोसिन्योर आनी कोण जाले जायते डॉक्टर्स जाले. सो गांवांत न्हू नांव आहा आमच्या. सो हीच म्हाका आमच्या गांवांत भुरग्यांक युथांक हांव सांगो सोदीत तें आमच्या वेलसांवचें नांव सदां राखपा जाय. आनी तुमी मिडियाचे उद्देशी हांव तरी ना आमचें वेलसांव नांव कांयच येयना. हांव कितें तरी बारीक करून म्हजें नांव नाका म्हज्या वेलसांव पालीचें नांव म्हाका सदांच हायलायट जालो तें आनी हायलायट जावपाक म्हाका तुमचो आदार मेळटा. आनी हांव कोता कितें दाखोवपाक की येस वेलसांव आहा. आनी जायते जाण म्हाका म्हज्या सोशल वर्करांनी ते म्हणटाय अरे आज वेलसांव कांय खबर येयला ना बरें कांय येयला ना बरें आनीकूय मनीस आहाय पूण तांकां तें पडोन गेलें. सो म्हाका देवान एक तें दिलां चित्र दिलां. सो हांव तेजेर वयतलो मुखार आनी तुमचो आनी म्हाका हें कोरपाक न्हू हांव एकलो कोण ना. पयलो देवाचो आदार आनी दुसरे जायते म्हजे बाराबर बरे मनीस आहाय. हांव एकलो म्हणना ते म्हाका जायते वदान हेल्प कोताय. मायंड म्हाका नॉलेज आनी कितें अशें करून दिवपाक हें करपाक म्हाका तेंचो हेल्प मेळटा आनी तेंचो उपकारी हांव. म्हाका गरज जाली जाल्यार पयशां दिकून तरी हेल्प जाय ते म्हाका आदार दिताय. कळना. सो हें करपाक म्हाका देवान एक कृपा दिल्या इतलेंच. सर तुम्ही आज तुमचो वेळांतलो वेळ दिलो म्हणजे तुमचो आज हो स्पेशल डे ह्या स्पेशल डे दिसा तुम्ही तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आमकां दिलो. तुमचो व्याप खूब व्हडलो आहा. सोशल वर्क इज नॉट अ पेटी बिझनेस आनी ह्या वेळांतलो वेळ काडून तुमकां वेळ दिलो तर तेज्या खातीर तुमकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर फुडें तुमचें हें जो सोशल वर्क आहा तो असोच खोशेन चालू आसूं अशें तुमकां हांव परबी दितां आनी परत एक तुमकां तुमच्या वाडदिसाच्यो खुनूनीत परबी देव बरें करूं. सो हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी येवन एवरी इयर म्हाका म्हजी मुलाखत घेतात तेका काळजांतान मिडियाक आनी तुमच्या सगळे टिमीक देव बरें करूं. देव बरें करूं.